Hello everyone, welcome to Videsh Classes. आयज ह्या व्हिडिओन आमी लॉजिकल रिजनिंग अंडर डायस रिलेटेड जे MCQs आसा ओके ते पळयतले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही बेसिक थिंग्स जे आसा डायस रिलेटेड ते तुमकां खबर आसपाक जाय. सो डायस म्हटल्यार गुडगुडो, तेका टोटल 6 साइड आसता. ओके, सो आता क्वेश्चन कशा तरेन विचारले गेले वयतले. एक तर 2 डायस आसतले, 3 डायस आसूंक शकता, 4 डायस आसूंक शकता. ओके, सो हितून तुमकां क्वेश्चन कसो आसतलो, एक टॉप साइड दितले. ओके, गुडगुड्याची जे टॉप साइड जी आसा ती दितले तुमकां. ओके, आणि त्याच्या बिलो साइड खंयची येता ही तुमकां फाइंड आउट करपाक जाय. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ जे साइडीक जे नंबर आसतले. ओके, सो साइडीक जे नंबराची हेल्प घेवन तुम्ही तो जो बिलो नंबर आसा पळय तो फाइंड आउट करतले. आता तेका मेथड कितें आसा फाइंड आउट करपाक. ओके, सो आता हांगासर पळयात फर्स्ट क्वेश्चन, आयडेंटिफाय द नंबर एट द बॉटम वेन द टॉप इज 5 इन अ डायस. आता हो एक टाइप क्वेश्चन आसा. ओके, सो टाइप्स आसात भितून डिफरंट. सो तुम्ही जितले रिफर करतले तितले तुमकां इजी पडटले, म्हणजे अंडरस्टँड जातले की कितले टाइप्स क्वेश्चन्स आसा ते. सो हांव तुमकां ह्या व्हिडिओ थ्रू जे म्हाजे कडेन जे अवेलेबल आसा जे डायस रिलेटेड क्वेश्चन्स ते एक्सप्लेन करता. ओके, हो फर्स्ट टाइप जो आसा तो पळय आमी. सो हितून तुमकां सांगला टॉप इज 5 इन अ डायस, म्हणजे वयर 5 आसतलो, त्याच्या बिलो खंयचो नंबर आसतलो हे आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. ओके, सो टॉप जर 5 आसा जाल्यार बिलो कितें आसतलो. आता हो एक टाइप क्वेश्चन म्हणजे कसो आयडेंटिफाय करप पळय. आता हांगासर ही जी साइड आसा पळय, हांगा कितले आसा 6, हांगा कितले आसा 3, हांगा कितले आसा 2, हांगा 6 आसा, हांगा 4 आसा, हांगासर 5 आसा. ओके, नंबर अशें काम करप 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हे 1 2 3 4 5 6 हे बेसिक तुमकां खबर आसपाक जाय गुडगुड्यांचे. ओके, सो हांवें तुमकां सांगला हे एक टाइप क्वेश्चन आसा, तो कसो आयडेंटिफाय करतलो. सो हांगासर पळयात, हांगा ही जी साइड आसा हांगा 6 आसा, सेम वे त्याच पोजिशनाचेर हांगासरूय कितें आसा 6 आसा नंबर्स. कळ्ळें, आयडेंटिफाय कशें करतले, खंयची साइड आसूं पण तेच सायटीचेर जर सेम नंबर दिला ओके जाल्यार कशें सॉल्व करतले, डायरेक्टली सॉल्व जाता. पळयात तुमकां कितें सांगला 5च्या बिलो नंबर खंयचो येतलो. आता 5 काय आहा हितून दोगा भितून, हांगा आसा पळय 1 2 3 4 5. ओके, सो हो जो डायस आसा पळय त्याच्या पोंदाक कितले आसा नंबर 2 आसा. ओके, हेका परतो केला हांगासर, तेन्ना हांगासर कितें जालो, हो नंबर वयर गेलो, वयलो नंबर सकयल येयला हांगासर. ओके, सो आयडेंटिफाय करतना तुमकां कितें सांगलां हांवें, एक फेस एक खंयची तरी साइड जी आसतली ती सेम आसतली. एक टाइप क्वेश्चन कळ्ळें, साइड सेम आसली ते तुमी डायरेक्टली कितें करात, ह्यो जो नंबर आसा आमकां बिलो खंयच्या नंबराच्या सांगला 5च्या. सो 5च्या नंबराच्या सकयल कितें आसतलो 2 आसतलो. हें केन्ना जातलें, फक्त एप्लिकेबल जेन्ना दोनूय साइड कितें आसतले सेम आसतले. ओके, त्याच पोजिशनार आसतले, त्या टायमार डायरेक्टली 5च्या ऑपोजीट कोण आसा 2. जर हांगासर 2 आसलो त्याच्या ऑपोजीट जाल्यार आन्सर 5 येतले आसले. ओके, सो हांगासर करेक्ट ऑप्शन जो आसा तो कितें येतलो 2 येतलो. 5च्या बिलो ह्यो फक्त डायस आहा तो परतो गेला हांगासर. ओके, ही पोजिशन जी आसा 6ची सेम उरल्या, फक्त नंबर 3च्या जाग्यार कितें येयलो 4 येयलो. सेम वे हांगासर 2च्या जाग्यार कितें येयलो 5 येयलो. ओके, सो आमकां 5च्या ऑपोजीट सांगला, सो 5च्या ऑपोजीट 2 येतलो. ओके, सो सी नेक्स्ट MCQ सिमिलर आसा पळयात. 2 पोजिशन ऑफ डायस आर शोन बिलो वेन 3 इज एट द टॉप, वॉट नंबर विल बी एट द बॉटम. सो कितलो नंबर सांगला आमकां, वयर आसतलो 3 नंबर्स. सो बॉटमाक कितें आसतलो नंबर. सो तुमी हांगासर पयलीं नोट केले 6 6 सेम आसा पळयात. सो 3 तुमकां वयर दवरूंक जाय. सो पोंदाक कितें आसतलो नंबर, ह्यो कितलो नंबर 1 2 3 4 5. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन कितें आसतलो 5 आसतलो. हें एक टाइप क्वेश्चन जालें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा ओके हो डिफरंट टाइप आहा. ओके, सो हितून 3 पोजिशन ऑफ अ डायस आर गिवन. सो हितून तुमकां 3 डायस दिला. फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट द नंबर 2 इन द गिवन क्यूब. 2च्या ऑपोजिट कितें नंबर आसतलो म्हणजे बिलो, सो तो खंयचो नंबर आसतलो तो तुमकां फाइंड आउट करपाक जाय. ओके, सो फर्स्ट आयडेंटिफाय करा कितें जो नंबर सांगला पळय ऑपोजिट, कळ्ळें, तो नंबर खंय खंय आसा तो पयलीं पळया डायसान. तुमकां 2 हो खंय दिसलो, हांगा दिसलो. कळ्ळें, कशें आयडेंटिफाय करप ते सारकें पळयात. कळ्ळें, सपोज कोणाक खबर ना अबाउट डायस रिलेटेड क्वेश्चन कशें सॉल्व करपाचे जाल्यार सारकें ऑब्जर्व करात. सो तुमकां जे कितें ऑपोजिट नंबर फाइंड आउट करूंक सांगता ओके खंयच्या तरी नंबराचो. आतां हांगा आमकां सांगला 2च्या ऑपोजिट खंयचो नंबर आसा. सो पयलीं सर्च करा 2 खंय आसा, हांगा आसा. सो नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे 2 जर हांगा आसा त्याच्या सायटीक जे नंबर आसता पळय ते केन्नाच तेजे ऑपोजिट जावचे ना. कळ्ळें, सो खंयचो नंबर जो आसा पळय तेज्या सायटीक जे नंबर आसतले ते तेजे केन्नाच ऑपोजिट जावचे ना. सो तांकां एडजसंट नंबर म्हणटा. एडजसंट म्हणजे सायड बाय नंबर आसलेले. ओके, 2 आसा हांगासर, सो तेज्या 1 आनी
4 हे कितें जाले सायड बाय जाले. सो हे तेजे ऑपोजीट जावचे ना. सो ऑप्शनान मागीर हे डायरेक्ट ही एक तुमकां मेथड दाखयता कळ्ळें. सो जितले ऑप्शन रिड्यूस करतले तितले तुमकां आयडिया मेळटली पळय. 2 हांगा आसा. सो 1 आनी 4 ऑप्शन उडयाच कित्याक ते सायड बाय नंबर आहा. सो 1 गेलो कितें उरलो 3 5 6 उरलो. ओके 3 5 आनी 6 उरलो. आतां नेक्स्ट स्टेप कितें खबर आसा कॉमन नंबर्स खंय खंय दिसता पळय तो पळयाच. कॉमन नंबर म्हणजे कशें आतां पळयात हांगासर ह्या डायसान 1 4 आसा पळय सेम नंबर आसलेले हांगा 1 4 आसा हांगाय 1 4 आसा. ओके सो जो हेतून ना पळय ताका आनी पळोवपाचो ना डायरेक्टली सिक्वेन्स पळया 1 4 हांगाय 1 4 आहा. हांगासर 1 4 आसलो तेन्ना तेच्या सकयल कितलो आसलो 2. हांगा 1 4 आहा तेच्या वयर कितें आसा 6 आसा. सो हांगासर 2 च्या ऑपोजीट कोण येतलो 6 येतलो कळ्ळें. सो ही एक मेथड आसा कळ्ळें. पयलीं फर्स्ट कितें करतले जो कितें नंबर सांगला तेज्या सायडीकचे नंबर ऑलरेडी रॉंग करतले. हांगा 1 रॉंग करतले 4 ना न्हू हांगासर तोच दवरात. नेक्स्ट स्टेप तुमकां कितें सांगलें सेम नंबर आसलेले पळया खंयसर डायसान. सो हांगा आनी हांगा डायसान सेम आसा. सो हांगासर 2 आसा आनी 1 4च्या ऑपोजीट हांगासर आनी 1 4च्या वयर कितें आसा 6 आसा. म्हणजे हो आनी होच नंबर कितें जातलो ऑपोजीट जातलो. ही एक ट्रीक आसा तितूनसून तुमी सारकें याद दवरात कळ्ळें. हो सेकंड क्वेश्चन आसलें. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन जो आसतलो 2 च्या ऑपोजीट खंयचो आसतलो 6. Okay, see next question number 4. 4 position of dice are given below. Which letter will be opposite to D? So आता आमकां खंयचे लेटर सांगला ऑपोजीट D च्या ऑपोजीट लेटर सोदूंक सांगला. डिफिकल्ट अशें कांय ना हितून तुमकां हांवें सांगला तेच स्टेप फॉलो. आतां आमकां D च्या ऑपोजीट सोदूंक जाय. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितें करतले D च्या सायडीक आसा कळ्ळें एडजसंट सायड जे म्हणजे एडजसंट म्हणल्यार कितें सायड बाय जे कितें लेटर आसा ते पयलीं ऑप्शनांतले उडयात. D च्या सायडीक कोण आसा C आनी E. सो यो ऑप्शन गेलो बी ऑप्शन कळ्ळें. D च्या सायडीक C E आसा सो बी ऑप्शन गेलो. मागीर परत D च्या सायडीक C आनी B आसा कळ्ळें. सो आतां हांगासलो ऑप्शन खंयचो गेलो बी गेलो. पयल्या हितूनलो C गेलो दुसऱ्या हितूनलो B. सायडीक हे नंबर सायडीक जी लेटर्स आसता पळय ती डायरेक्ट कॅन्सल करप आनी D आसा हांगासर ना कळ्ळें. सो B आनी C गेलो तुमचो ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन कितें आसा D ऑप्शन आहा. तुमकां फायंड आउट कितें करूंक सांगला ऑपोजीट टू D. सो D काय ऑपोजीट आपल्याक D येवचो ना. ओके सो C ऑप्शन गेलो. सो उरलो कितें ऑप्शन तुमचो A उरलो. ओके सो हांगासर तुमचो करेक्ट ऑप्शन आसतलो तो A आसतलो. अशें तुमी लॉजिकली थिंक करपाक जाय. ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 position of a dice are given below. Identify number at the bottom when top is 1. आता तुमकां टॉपार 1 आसतलो सो बिलो नंबर खंयचो तो फायंड करूंक जाय. आता 1 नंबर पयलीं पळयात 1 हांगा आसा हांगा आसा हांगाय आसा. सो 1 हांगा आसा 4 आनी 6 ऑप्शन उडयात. 4 आसा हितून ना 6 आसा सो ऑप्शन कॅन्सल डायरेक्टली. नेक्स्ट 1 हांगा आसा 4 आनी 5 आहा सो 5 ऑप्शन गेलो. 4 कांय ना हांगासर सो 5 ऑप्शन गेलो. सो पयलो 6 गेलो मागीर 5 गेलो. आतां उरले 3 आनी 2. परत 1 आसा हांगा कितें आसा 3 आनी 6 आसा. ओके सो हांगासलो ऑप्शन कितें गेलो तुमचो 3 गेलो. फक्त उरलो कितें आतां 2 उरलो. सो हांगासर तुमचो करेक्ट ऑप्शन जो आसतलो तो 2 आसतलो. कळ्ळें कितें केलें 1 हांगासर 1 1 1 पळयात तेजे सायडीक जे आसतले एडजसंट नंबर्स ते सो तेंचे सायडीक एडजसंट ओके सायड बाय जे नंबर्स आसतले ते नंबर कॅन्सल करप डायरेक्ट पळय. 1 4 6 आसा आमी कितें उडयलो 6 उडयलो कित्याक 4 ना हांगासर न्हू आसलो जाल्यार तोय कॅन्सल जातलो आसलो. हांगा 1 4 5 सो 5 गेलो 6 आनी 5 गेलो. हांगा आसलो 3 गेलो सो उरलो 2. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. See next MCQ. 4 position of a dice are given below. Identify the number at the bottom when the number on the top is 2. आता टॉप नंबर कितें आसतलो 2 आसतलो. ओके अबाव नंबर जो आसतलो तो 2. सो 2 नंबर फर्स्ट आयडेंटिफाय करा हांगा आनी हांगा आसा. 2 च्या सायडीक जे नंबर आहा ते ऑप्शनांतले उडया. 2तले 3 आनी 1 3 गेलो 1 ना हांगासर आनी 2तलो परत 6 गेलो सो 3 आनी 6 गेलो. उरलो कोण 4 आनी 5 उरलो. ओके नेक्स्ट स्टेप तुमी कितें करतले कॉमन नंबर पळयतले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे टॉप नंबर आसतले तेतूंतले तुमी 2 जे सायड बाय नंबर्स आसा ते कॅन्सल करप ऑप्शनांतले. ते स्टेप जाले काय मागीर कॉमन नंबर सोदप. ओके म्हणजे सेम वे नंबर खंय दिसता जाल्यार तुमकां आतां पळयात 3 आनी 6 हांगा आसा 3 आनी 6 हांगाय आसा आनी खंय कॉमन आसा ना. सो 3 आनी 6 हांगा कितें आसा 5 आनी 3 आनी 6 हांगा कितें आहा 2. सो 2 च्या ऑपोजीट कोण येतलो 5 येतलो. ओके हें सेकंड स्टेप जातलें तुमचें आयडेंटिफाय करप. कळ्ळें कॉमन नंबर सोदप
आणि त्यांचे ऑपोजिट ते नंबर बरप. सो 2 चा ऑपोजिट कितें येतलो 5. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.